वर्ष झाली तोपर्यंत आता अरे 20 वर्ष तरी जातली बापूय गेल्या. गोव्यात केन्ना सून येवपाक गोंय आमकां पोर पावसांत गेल्ले. पावसा मागीर थोडे खाले तेणी गोंयांनी आनी मागीर ते परत येयले ना. म्हणटकीर आमी राखण केली मरे वाती बी लावंक लागले. मागीर तेन्नाच्यान गोंय बंद जालें. आयकता तेन्नाच्यान गोंय बंद जालें. आतां परत हे दिसांनी आतां चालू येता. रोयल्ल्याक आतां 15-20 म्हयने जाला रोयतले. आनी म्हयने आतां रोप ल्हान आसतनाच ते खावंक लागले. कंप्लीट सगळ्यांना खाला वयर सगळ्यांना खाला. गोंय धांवडोबा साडे बी तशी लायल्या रातची येता धांवडोबा रातचे चालू कंटिन्यू कंटिन्यू येतात. गोंय हे तिसान जालें म्हणजे शेतां भरता. आमी आतां चौग जाण जमा जावन तिसांचे धांवणोवपाक वयता पण आमकां भंय दिसता तेंकां धांवणोवन कितें खो म्हणून हें करतले आमकां फुडें वचोंक गावना. हे सगळे एकट्याले शेतां अर्दान काबार केल्लीं आसा. हे शेतां चडशें अर्दान काबार केलें म्हणजे लुकसाण भरपूर जाल्ली आसा. शेतां आतां पळोवपाचें ना पळयत जाल्यार सुद्दां आतां तें सोडून शें दिसता शेत. ह्या शेताचो उपयोगूच ना इतको कश्ट करून पळोवंक गेल्यार. आतां जें कितें मेळटा तें आमकां नशिबां आतां. आतां हेजें कितें करपाचें तेंच कळना. आमच्यांनी आतां राखोवंक शकना आमी इतकी जाण करूं. आनी ते एक दोगूय बीन नासना सगळे सायडीच्यान देंवता ते वयले सायडीक खंय शेतां एक जालें तिनका धांवणीत म्हळ्यार सगळ्यान पावता. म्हणल्यार हें आतां कंटिन्यू चालू आसा येवपाचें. आनी थोडें कितें उरलें तें बीन आतां नाशाडीक लागल्यात ते. हय हें आतां डेली येता आनी ते पयसू वचना ते हेच कुडक्यार रावता दिसभर. पण कोण तेका हें करून धांवडोवपाक शकना. चालू येता ते आमी पळय हें आमचें घर आमकां हें पळय हें तें झाड सुद्दां खाता ते आमगेली येवन. राती 3 जाण येयली ते म्हळ्यार आनी अशी 2 जाण 4 जाण वांगडा येता. लायट घातल्या मरे आमी लायट सुद्दां घातली म्हळ्यार फोंया घालता ते सामके एकाच जाग्यार देवना. एकूच जाग्याचेर न्हू 4 वाटयां देंवता न्हू. राखपाक असो चान्स ना. आनी भंय दिसता मारीत म्हणून आमकां. दिसा आतां 15-20 हजारान बेश्ट लुकसाण जालें इतकी हें करून. आतां सरकारा कडेन आमकां कितें तें लुकसाणाची भरपाई करून दिवपाची इतकी आमी मागणी करता. कित्याक जाणा आमकां आतां हें शेत रोयचेंच पडटा साणपान. आनी सरकारान सांगलां शेत आतां रोवचें पडटा म्हणून. आतां रोवन आमकां इतके त्रास करून फुकट आमगेले पयशे गेले पयले म्हयने गेले आनी हितून फायदो ना जाल्यार सरकार आमकां कितें तरी उपाय कर आनी आमकां कितें मेळोन दी. हांगा शेतां खणपाचें काम मागीर कितें सगळें काम शेताचें खणपाचें मागीर नण्णी काडपाची रोंपपाचें सगळें काम हांव एकटेंच करता आनी कोण करिना. हांव आनी म्हागे बाबा करता आनी कोण करिना. रोंप लावपाची लुवपाचें उदक येवन हांगा सारकें हें करपाचें सगळें हांव तें करता. जवळ 50,000 तर लुकसाण जालें. आमगे गोरवां घालता जाल्यार इतकें आतां तण सुरू मेळपा ना. आमी कितें म्हण करपाचें हेका. सरकारान आमकां कितें तरी अशें भरपाई करून दिवची अशी आमची मागणी